नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार हांव दीप्तिका कोडकार। लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळयच्यो मुखेल खबरो। मडगांवच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सात आशिल्ल्या बूट शोरूमाक अचकीत लागलो उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थार वचून पालयलो उजो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो प्राथमीक अदमास। गोंय शालांत मंडळाच्या 10वेचो निकाल 15 मेक जातलो जाहीर। ह्या वर्सा 19,557 विद्यार्थी बशिल्ले परीक्षेक। साकोटे पंचायतीच्या बट्टर तळडे धारगे वाठारांतल्या थळाव्यांक उदका समस्येक दिवचे पडटा तोंड। तात्पुरते टँकरान करून दिवची उदकाची पुरवण थळाव्यांची मागणी। बेतोडा दत्तगड काजरवाड्याच्या थळाव्यांनी उदकाच्या समस्ये आड भौशीक बांदकाम खात्याक दिल्ली शिटकावणी। उदकाचो प्रश्न सुटिल्ल्यान घागर मोर्चा घेतलो फाटी। कासाक गेल्ले कदंबाच्या 16 कर्मचाऱ्यांक अटक उपरांत जामिनाचेर सुटका कामार रुईस जाले रुजू। आणि 16 मे पासून सुरू जावपी 12वीची पुरवणी परीक्षा आता 27 मे पासून जातली सुरू। गोंय शालांत महामंडळाचो आदेश। आता खबरो विस्तारान। मडगांवच्या ओशिया कॉम्प्लेक्सात आशिल्ल्या बूट शोरूमात फांतोडेर 3:30च्या सुमाराक अचकीत उजो लागलो। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। हो उजो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान लागला आसूं असो प्राथमीक अदमास उक्तायला। कळ्ळें की तुमच्या ह्या शॉपा उजो लागलो म्हणून आमकां 3:30 कळ्ळें हांगा उजो लागलेले आसा म्हणून मागीर फायर ब्रिगेडान आयले आनी सगळे हे करून दिले। लायट बी चालू आशिल्ली तुमची हां कसो लागलो असो दिसता तुमकां? म्हाका खबर ना कशें लागलें तें शॉर्ट सर्किटान लागले आसता। लॉस कितले जाले तुमकां? ते अजून काय पळोवना आमी पळोवचें पडटा। साकोर्डे पंचायतीच्या बट्टर तळडे धारगे वाठारांतल्या थळाव्यांक उदकाच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा। एके वटेन हर घर जल येवजणे खाला उदकाची पुरवण सगळ्यांक केल्या अशें सांगून सरकार गोंयकारांची फसवणूक करता काय असो प्रश्न आतां उपरासपाक लागला। पळयात खासा रिपोर्ट। हर घर जल पावला ही सरकारान केल्ली गोंयकारांची फसवणूक काय? दर दिसाक गोंयच्या विंगड वाठारांनी उदकाची समस्या उपरासता। अशा वेळार करप तरी कितें? आदले वरी बांयतल्या उदकाचेर अवलंबून रावपाची पाळी साकोड्डेच्या बट्टर तळडे धारगे वाठारांतल्या लोकांचेर आयल्या। मदल्या वाड्यार आशिल्ल्या एक MLD प्रकल्पांतल्यान उदक मेळटालें, मात गिमाक लागून पयलेच फावट रगाडान न्हंयचें उदक आटलां देखून उदकाची समस्या उपरासल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें। न्हंयेक बंदारो घालपाची मागणी लेगीत थळाव्यांनी केल्ली। सांग मदला वाडा जो प्रकल्प घातला पळय तो सद्याक थंयच्यान उदक पाणी पुरवठा तळड्यां दारग्यां बट्टर ह्या गांवांत जाताले आनी तुमचे मदला वाडा बी सगळे जाताले। तेन्ना हो प्रकल्प केन्नाच्यान बंद आसा? हो शेनवारच्यान बंद आसा। कित्याक लागून बंद आसा तो? उदका लागून उदक तेंच्यान सगळें ओडून काडला आनी ते सगळ्याक पावयता आनी आमचे बांयो बी सगळे सुकता। आतां सद्या न्हंयक उदक ना उदक ना म्हणून आमी तांकां कितें हें केलें सांगलें की आमकां पयलीं बंदारो घाला आनी मागीर तुमी उदकाचें हें चालू करा म्हणून। बंदारो घालतरी प्रश्न मिटता? हय बंदारो घाली जाल्यार प्रश्न मिटतलो। हांवें अशें आयकलां की पास जालो म्हणून। ते आमकां पास जालो म्हणून आमी आयकलां पूण ते आतां कितें करतात तांकांच खबर न्ही। म्हणजे जाता तितले बेगीन बंदारो सरकारान बांदीत जाल्यार प्रश्न मिटता हय उदकाचो हय आनी होय प्रकल्प चालू उरतलो। हय आमी तेच सांगलें तांकां न्हू मातशें जाता तितलें बेगीन करा, आमकां बरो हेल्प करा मातसो, नाल्यार तर रात दीस उदक ओडपाक मेळटा न्ही अशें म्हणून आमी तांकां सांगलेलें। ते कितें तरी डिपार्टमेंट प्रयत्न करता उदक कशें मेळोवपा खातीर बी? ते म्हाका काय आयडिया ना तेंचे कितें म्हणून अशें
आतां समज पांचशीच्यान जर बांयक कनेक्ट करीत जाल्यार उदक मेळटलें. उदक मेळटलें, लोकांक उदक मेळटलें न्ही. पांचशी हांगासर कनेक्ट करून एक पायप हाडून हितून भितर सोडीत जाल्यार उदक आनी टाकी भरीत जाल्यार लोकांक दिवपाक मेळटा. लोकांक दिवपाक मेळटलें. हें ओडीत जाल्यार आमचे बांय सगळी सुकता न्ही. हे ओडले की बांय आमची सुकता, कांयच बरें ना. हांगासर उदक आमकां पयलीं आमी इतल्या उदकान न्हाताले हांगासर कमरभर उदक. गमरभर उदकान अजून मे म्हयन्या पर्यंत. पूण तें आतां पळय पंप लायला आनी हें चालू जालो तेन्नाच्यान आमकां अशें जाला. बट्टर गावात 60 घरां आसात. दर एका घरात आता टँकरान उदकाची पुरवण करून दिवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. घरां आसा 60 घरां आसा. आनी 60 घरांक आतां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. हय, आनी सद्याक हांगा नळा उदक येतालें तें बंद जालें. बंद जालें. आनी बांयची उदक चालू आसा. बांयचे लोक राहता आमी आतां अशें राजू घालून. आतां पायप लायनीचे ना ते. बांयक पंप बसयला तो तेजो काय उपेग जायना. ना ते सुकता न्हू. तें सुकता उदक. हो, पावना ह्या. आनी आतां तुमकां टँकर येता हांगा. हो, येता. कितले येता टँकर? एका 2 घालता ते. पूण बॅरल कितले येता एकटे मनशा? एकाक एक दिता. एक घराक? हय, एका घराक एक दिता. ते आमकां पावना आतां पुरवडाना. आनी वाडोवच्यो. हो, वाडोवंक जाय आमकां. आमी साकोडा पंचायतीरान भट्टर ह्या गांवांत आसा. ज्या गांवांत आतां गेल्या आठवड्या पासून एक पाणी टंचाई आसा आनी मोठ्या प्रमाणांत हांगा लोकांक उदकाच्या खातीर त्रास काडचे पडटा. पयलीं लोक बांयचें उदक काडटाले आनी तेच प्रमाणे तांकां हांगा नळाचें कनेक्शन आहलें. पूण नळाक उदक येनासतना तांकां परत जे जाणटी लोक आसा तांकां सगळ्यांक परत हांगा बांयची उदक काडची पडटा. आतां आमी हे जेन्ना एक बांयचेर हांगा मेवळे भेट दिली लोकांक मेवळे तेन्ना पळोवपाक गेल्यार ती बांयची वर जी चॅनल घालून तांकां गाडयो लावपाच्यो आसलेल्यो त्यो गाडयोय लावना. ते हातीन तांकां ओडून हांगा उदक काडचें पडटा आनी तांकां नाकी नऊ येता तेंचेर. जेन्ना उदक प्रॉब्लेम जावपाक कारण कितें, रगडा न्हंयक सामकी सुकलेली आसा. वयल्यान जें उदक येतालें तें उदक रगडा न्हंयचें येवपाचें बंद जालां. मदला वाडार हांगा प्रकल्प आसा पूण मदला वाडार प्रकल्पाक उदक सारकें पावना आसल्या कारणान प्रकल्प काल शेनवारा बंद दवरिल्लो आसलो आनी मोठ्या प्रमाणांत प्रकल्प बंद आसल्या कारणान लोकांक पाणी टंचाई जाय. तळ्या धारया ह्या गांवांत सारक्या उदकाक लोकांक सामको अशें त्रास काडपाक पडले. आतां तांकां सद्याक टँकरची वेवस्था चालू केल्या पूण टँकर दिसांतल्यान एकदांच येता. एक बॅरल तांकां उदक दिता. तांकां 2-2 बॅरलां उदक दिवची अशी तेंची लोकांची मागणी आसा. तुमी पळोवपाक गेल्यार की रगडा न्हंयचें उदक सुकपाक कारण लोकांनी संशय व्यक्त केला की तें उदक जें आसा वयल्यान येतालें तें दुसरी मार्गी कर्नाटक मार्गी तेवडेन दुसरे कडेन वळयलें काय कितें असो तेंच्यांनी संशय व्यक्त केला आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर भट्टरच्यान एकनाथ खेडेकर. बेतोडा दत्तगड काजरवाड्याच्या थळाव्यांनी उदकाचे समस्ये आड आवाज काढून घागर मोर्चाची शिटकावणी दिल्ली. सोमाराक भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांजे मेरेन उदकाची पुरवण करून दितले अशें सांगिल्ले. ते प्रमाणे उदकाची पुरवण सुरू जाल्ली आसा. उदकाचो प्रश्न सुटिल्ल्यान घागर मोर्चा रद्द केला अशें थळाव्यांनी सांगलें. बेतोडा दत्तगड काजरवाडा वाठारांत फाटल्या 8 दिसां सावन उदकाची पुरवण बंद आशिल्ल्यान सोमारा थळाव्या लोकांनी दागफोडाच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयाचेर घेराव घातलेलो. जर सांज मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार घागर मोर्चा भरपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्ली. मात आतां अधिकाऱ्यान सांगिल्ल्या प्रमाण उदकाची पुरवण सुरू जाल्ली आसा. हो प्रश्न सुटावो केल्ल्यान थळाव्यांनी घागर मोर्चा फाटी घेतला. काल दत्तगड काजरावाडा पंच निरंकाल बेतोडा ह्या पंचायत वाठारांतल्या खुबश्या लोकांनी 25 लोकांनी तितून महिला आशिल्ल्यो दादले आशिल्ले फोण्या हांगा जे PWDचे कार्यालय आसा थंय धडक मोर्चा व्हरून तांकां उदका पुरवण जायना म्हणून कागाळ केल्ली. फाटल्या 8 दीस ह्या लोकांक उदका पुरवण जाय नाशिल्ली आनी सांज मेरेन जर उदका पुरवण जाली ना जाल्यार आयज मंगळारा डाक फोंडेच्या कार्यालयाचेर उदका पुरवण विभागाच्या कार्यालयाचेर धडक मोर्चा हाडपाचो घागर मोर्चा हाडपाचो इशारो दिल्लो आशिल्लो. म्हटल्यार काल तांकां आश्वासन मेळिल्लें. तांकां AE कोण मेळूंक नाशिल्ले. कार्यालयातल्या अधिकाऱ्यांनी तांकां आश्वासन दिल्लें सांज मेरेन उदकाची पुरवण सुरळीत करता म्हणून. त्या प्रमाणे काल सांज मेरेन तांकां सुरळीतपणान उदकाची पुरवण जाल्ली आसा. सो तेणी आज तो घागर मोर्चा कॅन्सल केला. त्या लोकांनी डाक फोंडेच्या कार्यालयाक धन्यवाद दिले आनी ही उदका पुरवण अशीच आसची कारण पावसान उदक सगळ्यांक मेळटा. एप्रील मे म्हयन्यांत उदक मेळना. सो त्या समस्येचो सुटावो करचो अशी तेंची मागणी आशिल्ली आनी काल ती तेंची मागणी पुराय जाल्ली आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक. निद्रावळी अभयारण्यांत कासाक गेल्ल्या कदंबाच्या 16 कर्मचाऱ्यांक अटक आनी जामीन मेळ्ळो. इतलेंच न्हय तर ते 16 जाण सोमारा मडगांवां डेपोत कामाक रुजूय जाले. हे सगळ्याक लागून हे प्रकरण सेटल केल्ल्याची चर्चा नेटान सुरू आसा. नेत्रावळी अभयारण्याच्या रान वाठारांत कासाक गेल्ल्या कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांची जामिनाचेर सुटका केल्या. ह्या 16 जाणांक 5 दीस रान खात्याच्या कार्यालयात हजेरी लावपाक सांगल्या.
ताब्यात घेतिल्ले एकल्याक ह्या नादी रानात कासाक गेल्लो तेन्ना रंगेहात धरिल्लो खंय. रान अधिकाऱ्यांकडल्यान अटक जावपाची ताची ही दुसरी फावट आसा. ह्या प्रकरणा वयल्यान आतां गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आसा. गोंय शालांत महामंडळान जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण 16 मे पासून सुरू जावपी 12वीची पुरवणी परीक्षेक आतां 27 मे पासून सुरवात जातली. जेईई, बीट सेट सारकिल्ल्या हेर बाकीच्या प्रवेश परीक्षांक लागून ह्या परीक्षेचेर परिणाम जावचो न्हय म्हणून ही परीक्षा फुडें धुकल्ल्याचें कळटा. बारावीची एग्जाम जाली, बारावेचे रिजल्टू लागले, पूण जे भुरगे बारावेच्या एग्जामीक पास जावना किंवा ज्या भुरग्यांचे विशय उरला त्यांची सप्लिमेंटरी एग्जाम ही 16 मे ह्या दिसा जावपाची आसली. पूण गोवा बोर्डान एक नोटीस काडल्या आनी त्या नोटिसेन म्हटल्या की ही 16 मेक जावपाची जी एग्जाम आसली सप्लिमेंटरी एग्जाम ती आतां 27 मेक जावपाची आसा. ती 27 मे पर्यंत फुडें धुकल्ल्या. हेचें कारण म्हळ्यार सेंट्रल बोर्डाच्यो कांय एग्जाम्स लायनअप आसा आनी तितून ह्यो एग्जामचो आडचो जावपाक लागलो म्हणून 16 मेक जी सप्लिमेंटरी एग्जाम आसली ती आतां 27 मेक दवरल्या अशी गोवा बोर्डान नोटीस काडलेली आसा. गोंयचे सुपूत आशिल्ले बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकार आणि मंगळारा शिरगांवा श्री लयराई देवीचें दर्शन घेतले. राज्यपाल आल्लेकार अंदू श्री लयराई देवीच्या जात्रे दिसा शिरगांवा पावूंक नाशिल्ले, मात लयराई देवीचेर खूब श्रद्धा आशिल्ल्यान तांणी मंगळारा शिरगांवा वचून देवीचो आशिर्वाद घेतलो आणि समेस्त जनतेचे कल्याण आणि राखण करची अशें मागणी केले. लयराईच्या दर्शनाक म्हणून आज आयिल्लो. 12 तारखेक पंचमीक जात्रा जाली पण त्या दिसा हांव पावूंक ना. आतां फुडले आनी 5 दीस आसात. म्हणटकच बिहारच्यान मुद्दम देवी लयराईचें दर्शन घेवपाक गेलो. दर वर्सा न चुकता येता हांव. जात्रे दिसा जर पावूंक ना जाल्यार कौलांत तरी येताच. देवीची कृपा आमचेर सदांच आसा. आमच्या घराण्याचेर खास करून म्हाजे वडील, म्हाजे आजोबा हे सगळे धोंड आसले हांगासर आनी अनेक वर्सां तांणी देवीची आपल्या पद्दतीन सेवा केली. हांव एक हांगा दर्शनाक येता देवीच्या पांया कडेन म्हज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन आनी तिचो आशिर्वाद आसचो अशी एक प्रार्थना करता. प्रार्थना केन्नाच वाया वचना. देवीच्या पांया कडेन केल्ली आमच्या केवळ आमच्या घराण्याचेंच न्हय तर गांवांतल्या सगळ्या लोकांचें तिणी सदांच बरें केल्लें आसा आनी आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांचेर तिची कृपा दृश्टी आसा. ताका लागून गोंयांत अनेक बऱ्यो गोश्टी घडत असतात. अशीच तिची कृपा दृश्टी आमच्या सगळ्या समस्त गोंयकारांचेर उरची हीच देवी कडेन प्रार्थना केली. गोंय शालांत मंडळाचा 10वेचो निकाल फाल्यां 15 मेक सांजेच्या 5:30 वरांचेर जाहीर करतले अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्टी यांनी दिली. ह्या वर्सा 19,557 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले. 12वीचे एग्जाम जाल्या उपरांत जी उत्सुकता आशिल्ली ती म्हटल्यार 10वेच्या भुरग्यांक. कारण म्हळ्यार त्यांचो जो रिजल्ट आसा तो केन्ना जातलो ही उत्सुकता 10वेच्या भुरग्यांक आशिल्ली आनी तांचे खातीर आयज एक खूश खबरी आसा ती म्हटल्यार गोवा बोर्डान अशें डिक्लेअर केला की 15 मे म्हणजे आयच्या दिसा 5:30 वरांचेर 10वेच्या भुरग्यांचो रिजल्ट डिक्लेअर जावपाचो आसा. जाल्यार ह्या वर्सा ज्या भुरग्यांनी 10वेची एग्जाम दिल्ली त्यांचो आंकडो जो आसा तो म्हटल्यार 19,557 भुरग्यांनी ह्या वर्सा 10वीची एग्जाम दिल्ली आनी ही जी माहिती दिलेली आसा ती म्हटल्यार गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भगीरथ शेट्टी हांच्यांनी ही माहिती दिलेली आसा. जाल्यार सगळ्या गोंयभरांतल्या 10वेच्या भुरग्यां खातीर आयच्या दिसा 5:30 वरांचेर तांच्यांनी आपलो जो रिजल्ट आसा तो चॅक करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर. शाळेच्या वर्गांच्या परवानगी वयल्यान आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांचेर केल्ल्या आरोपाच्या फाटभुंयेर आदले आमदार नरेश सावळ हांकां आतां कायदेशीर कारवायेक तोंड दिवचें पडटलें. नरेश सावळ हांचें आव्हान स्विकारलां अशें स्पश्ट करीत दोतोर शेट्टी अध्यक्ष आशिल्ल्या शिक्षा विजन संस्थे वतीन नरेश सावळ हांकां कायदेशीर नोटीस धाडल्या अशी माहिती शिक्षा विजनाचे सरचिटणीस दिलीप धारगळकर हांणी आमदार समर्थकांनी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत दिल्या. कासरपालच्या संदीपक शाळेच्या विशयावयल्यान संस्थेचे अध्यक्ष आणि आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांचेर खर टिका केल्ली. नवीन वर्गाक परवानगी दिवपाक आडमेळी हाडल्या असो आरोप नरेश सावळ हांणी कांय दिसां पयलीं घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केल्लो. ते फाटभुंयेर शिक्षा विजन संस्था तशेंच आमदार समर्थक, सरपंच, पंच वांगडी आनी हेर कार्यकर्त्यांनी सोमारा सांजे मुळगांवां पत्रकार परिशद घेतिल्ली.
सावळ हांणी वापरिल्ली भाशा अशोभनीय आसा अशें म्हणत दोतोर शेटये समर्थकांनी सावळ हांचो निशेध केलो. तो म्हणटा की दोतोराक लोकूच मारले म्हणून हांव ह्या प्लॅटफॉर्मार वयल्यान ताका सांगता, ताका इशारो न्हू, ताका सरळ सांगता हांव ताका, हे जे मुद्दाम म्हणून हे दाखोवचे मुद्दम तुमी, ताका जर हिम्मत आसा जाल्यार तेणी जागो सांगतो आनी टायम सांगतो. सगळे शिक्षा विजयचे न्हू, जितले लोक आमच्या कडेन आसा, जितले लोक आमचे विश्वास दवरतात ते सगळे घेवन जर तुज्या घरात पावलो ना हांव जाचे आसा हे असले पॉलिटिकल इतले कामूच सोडटलो अशें हांव ह्या व्यासपीठार जाहीर करता. मदीं जे आसा पळय ते धमक्यो आमकां दिवं नाका. तुज्यो धमक्यो आमी खूब वर्सां आयकता, खूब वर्सां ते आयकत येयल्ले आसा आनी म्हणून तुका सांगता की मदींच वल्गना करूं नाका. अध्यक्षांचेर तेणी मानहानी केल्ली आसा, ताका लिगल नोटीस पावल्ली आसा, ऑलरेडी पावल्ली आसा, तेजे आमी जास्त उलयना. आतां काय ठरयलो कितें आहा तें काय ना, तेणी जे आसा पळय ते हेजेर ठरवचें, ते हितूनसून त्या नोटिसीकूच सारकें उत्तर तेणी दिवचें. तो जो हुकुमशाही प्रमाणे जे अविचारान जे नाका जाल्ले जे विचार जे तो अविचारान जे वागता, हे आमदाराक माजी आमदाराक ही भाषा शोभाना. जो आमदार डॉक्टर आसा वो उच्च शिक्षित आसा, तेणी आयज मेरेन तेचेर कांयच भाष्य करूंक ना. कित्याक आमच्या कार्यकर्त्यांनी डॉक्टराक सांगलेल्या की आमी डॉक्टर तुज्या फाटसून खंबीर आसा, तू हेका कांयच आन्सर दिवपाचें ना. आमी कार्यकर्ते जे आहा, शिक्षा विजनाचे जे सगळे कार्यकर्ते आहा, तेका आमी तेका कितें ते प्रत्युत्तर दितले, उत्तर दितले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. थिवी स्टेशना लागसार एर्नाकुलम ते अजमेर मारुसागर एक्सप्रेसीच्या ब्रेक बायंडिंगाक उजो लागिल्ल्याची घडणूक घडली. कोंकण रेल्वे पुलीस कॉन्स्टेबल विशाल केरकार, वसीम शेख हांच्या सयत रेल्वे सुरक्षा जवानांनी फायर एक्सटिंग्विशराचो उपेग करून उजो पालयलो. ह्या घडणुकीत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. ओसीआय कार्ड धारकांची भाजपान फसवणूक केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. केंद्र सरकारान काडिल्ल्या शुद्धीपत्रकात ओसीआय बाबतींतलो निर्णय अजून विचाराधीन आसा अशें म्हणलां. मात लोकसभा प्रचारा वेळार खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी ओसीआय कार्ड धारकां वटेन केल्ल्या निर्णय जाल्ल्याचें सांगिल्लें. तेन्ना सरकार हें आश्वासनां फक्त मतां मेळोवपा खातीर दिल्ले काय असो प्रश्न आमदार कार्लोस फेरेरान प्रसला. बीजेपी सरकार तुमकां खबर आहा पक्ष आहा ते फकत जुमला ते जुमला आनी आतां हांव म्हणटा इज अ पार्टी ऑफ डिसीट, पार्टी ऑफ लायज. दाखयतात एक कोतात दुसरे. लोकांक सांगलें मुख्यमंत्रीन की तेणे ओसीआय इश्यू रिजॉल्व केलो आनी 4 तारखेर आब्रिला म्हयन्याचे एक ऑफिस मेंबरान काडून दाखयले लोकांक की रेवोकेशन ऑफ पासपोर्ट तो इश्यू आतां सॉल्व जालो. कोणाचो पासपोर्ट रिवोक केलो ताका ओसीआय कार्ड पासून मेळटलो म्हणून. आतां शॉक आयली लोकांक की आतां कोरिजेंडम काडले आनी ती कोरिजेंडमाची डेट आसा 30 तारखेर एप्रिलाची. ते डेटा प्रमाणे ते म्हणल्यार ते पॅराग्राफ काडलो आनी म्हणल्यार मॅटर इज स्टील अंडर कन्सिडरेशन, रेवोकेशन इज स्टील अंडर कन्सिडरेशन म्हणलें. लोकांक कांय बेनिफीट दिलें ना, लोकांक फटयलें. हांव कित्याक लोकांक फटयलें म्हणटा पळय तूं फर्स्ट मेमोरंडम काडला कोड ऑफ कंडक्ट लायत्री मागीर तुमी रिलीज केल्या सांगपा हें केलें म्हण म्हाका दुबाव आहा केल्लें वा केल्लो न्हू. पूण हो पासून 30 तारखेर आब्रिलाच्या म्हयन्यान काडलें तें लोकांक कित्याक सांगलो ना पयलेंच रिवोक जाल्यार. कित्याक 7 तारखेर माया म्हयन्याचें आमचें इलेक्शन आशिल्लें. सांगलो जाल्यार लोक बेजार जावपाचो आनी ते सामकें एक्सपोज जावपाचे. लोक म्हणपाचे हांकां पातोवपा जायना म्हण फटकिरे म्हण आनी लिपोवन दवरलें. हायकोर्टान एक पेटिशन आशिल्लें, ती 2 पेटिशन आशिल्ले. ते पेटिशन ते दोनी पेटिशन 6 तारखेर माया म्हयन्याचे आयले हियरींग हांचो पळयतो. 6 तारीख डेट आहा, 7 तारीख इलेक्शन उगडास दवरतो. सो 6 तारखेर ही कोरिजेंडम हायकोर्टाक दाखयली ना, फकत तो पयले ऑफिस मेमोरंडम दाखयला आनी ती पेटिशन डिस्पोज जाली. सगळे खूश जाले. इलेक्शन जालें. आतां ते काडले, आतां कॅट आउट द बॅग म्हणटात ते काडले आनी उडयले लोकांचे. आनी कितें केलें लोकांक फोंडांक घायले.
हेसले ते पार्टी पातेवपा जायना फकत इलेक्शना पासत कितें करपा रेडी आहात ते तांकां सिरियसनेस ना आनी फकत लोकांक फटोवपाक भोंवतात ते कोयर वेवस्थापना खातीर आदलोच फंड हात लावचे बगर तसोच पडून आसा. ताका लागून कोयराच्या वेवस्थापना खातीर 2024-25 वर्सा वेगळ्या फंडाची तरतूद करूंक ना अशें पंचायत संचालकान सांगलां. हे विशींचें निवेदनूय खात्यान जारी केलां. प्रत्येक राज्या खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून 14 आणि 15 फायनान्स हे जे ग्रांट्स असतात ते वेगवेगळ्या कामां खातीर दिल्ले वयता. ह्या ग्रांट्सां मदीं ह्या ग्रांट्साच्या मदतीन राज्यभरान वेगवेगळ्या पावंड्याचेर वेगवेगळी कामां केली वता. तशेंच ह्याच 14 आणि 15 फायनान्सान जे गार्बेज जी मेनस आसा म्हणजे कचरा वेवस्थापन ह्याच्या खातीर सुद्दां फंड दिलो गेलो वयता. प्रत्येक स्टेटीक हो फंड आसता. तशेंच गोंय स्टेटीकूय हो फंड 14 आणि 15 फायनान्सान मेळिल्लो आसा. गोंयान टोटल 191 पंचायती आसा आनी ह्या 191 पंचायतीन हो फंड जो आसा तो डिस्ट्रिब्यूट करून गेलो वयता. जाल्यार आतां जी बजेट मिटींग हेल्ड जाली CMA वांगडा तेन्ना तेच्या उपरांत एक मेमोरेंडम डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन काडलो. तो त्या मेमोरेंडम अशें म्हणटा की हे जे फुडले फायनान्शियल इयर जे आसा इयर 2024 to 25 ह्या फायनान्शियल इयरान स्टेटीन कचरा वेवस्थापन करपाक कांयच तरतूद करूं नाचें कारण म्हटल्यार जे 14 आणि 15 फायनान्सा कडसून ग्रांट्स येयल्ले जे फंड्स येयल्ले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ते फंड्स आजून युटिलायज जावंक ना. सो ते युटिलायज पुरायपणान जावचे ह्या खातीर येताचो जो फायनान्शियल इयर आसा 2024-25 हेतून कांयच तरतूद कचरा वेवस्थापनान केल्ली ना पंचायतीं खातीर. सो 191 पंचायती ज्यो आसा त्या 191 पंचायतींनी जो फाटलो जो ग्रांट्स यूज करूंक ना कचरा वेवस्थापन करपाक तो त्यांनी करचो म्हणून ह्या येणाऱ्या बजेटीन हो कचरा वेवस्थापना खातीर वेगळी तरतूद केल्ली ना असो मेमोरेंडम जो आसा तो डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन काडलेलो आसा. अश्यो नवीन नवीन अपडेटी आमी तुमच्या फुड्यार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. बोडगेश्वर देवळांतली फंडपेटी फारायल्ल्या चोरांक खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांनी अटक केली. ह्या चौगाय चोरांक खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांनी आता म्हापशा पुलिसांच्या सुवाधीन केला. तांचे कडल्यान 7 लाख रोख रक्कम 3 मोबाईल आणि काही स्क्रूड्रायव्हर्स जप्त केल्या. काही दिवसा पयलीं म्हापसा बोडगेश्वर देवळात 4 चोरट्यांनी 2 फंडपेटी फोडून तेतूंतले 10 ते 12 लाख कॅश जी चोरी केल्ली त्या संदर्भात खोपोली महाराष्ट्र पोलिसांनी या 4 चोरट्यांक अटक केल्या. त्यांच्या कडल्यान 7 लाख कॅश त्याचप्रमाणे 3 मोबाईल आणि काही स्क्रू ड्रायव्हर्स त्यांचे कडल्यान जप्त केले आसा. ही खबर म्हापसा पुलिसांक कळ्ळी. त्यांनी रवानगी खोपोली महाराष्ट्र हांगासर केली आणि पुराय फॉर्मेलिटीज पूर्ण करून अखेर म्हापसा पुलिसांनी या 4 चोरट्यांका आपल्या ताब्यात घेतलेली आसा. आणि अखेर आता या 4 चोरट्यांक नॉर्थ गोवा SP हांचे कडेन चौकशी खातीर व्हरपाक सद्या भायर सरलेली आसा. जशी अपडेट ह्या केसी फाटल्यान आमकां मेळत सगळी तशी अपडेट गोमंतक TVच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या कडेन पावयतले. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स केला. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत